अकॅडमी ऑफ गोवा हिने घडोवन हाडलेल्या कलाकारांक भेट मीट द आर्टिस्ट हे कार्यावळीक तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. आयज दोन नामनेच्या तियात्रिस्तांची हांगासर भेट जातली. ते जावन आसा अनिल बाब पेडणेकर. तो एक बऱ्यांतलो बरो बरोवपी, दिग्गजपी, गावपी तसोच बऱ्यांतलो बरो कॅरेक्टर आर्टिस्ट. दुसरे कलाकार कार्मिना बाय बार्बोजा. तेवूय एक बऱ्यांतले बरे भुमिका करपी तशेंच गावपी. दोगांयनी तियात्र माचयेर जायतो वावर करून जायतीच इनामां मेळयलेलीं आसा. तांची मुलाखत घेतले कॅन्डिडा बाय द सिल्वा de Souza. तेवूय जावन आसा एक बरे तियात्र आर्टिस्ट. प्रुडंट मिडियाच्या यूट्यूब चॅनलाचेर कॅन्डिड विथ कॅन्डिडा हे कार्यावळीन जायते तियात्रिस्तांची मुलाखत घेताना ते आमकां दिश्टी पडटा. हांव मागता तियात्र अकॅडमीचे अध्यक्ष मिनिनो बाब फर्नांडीस हांणी येवकाराचे उलोवप करूं. सगळ्यांक तुमकां मागीर मोगाचो येवकार. आयच्या दिसाक बाब अनिल पेडणेकर आनी बाय कार्मीन आजचे कलाकारांक भेट ही तियात्र अकादमी म्हयन्याच्या म्हयन्याक घडोवन हाडटा आनी आमकां खुशालकाय भोगता. एक एक कलाकाराक ही भेट घेवन तांचे मनांत आसलेलें जें योगदान दिल्लें आसा आमचे कोंकणी तियात्र माचयेर आनी ताका लागून एक इत्सा जावन आसा आमचे तियात्र अकादमीची. जेन्ना एक एक कलाकाराक आमी हाडटात आनी ताचे तोंडांतल्यान आमी आयकूंक सोदतात जो वावर ताणें कितें केलेलो आसा पळय तो. आनी आयज ही कलाकाराक भेट घेवपी बाय कॅन्डिडा दोन सरनेम आसा ताका सिल्वा आनी डिसोजा. हें बऱ्यांतलें बरें कलाकारांक जितले ते युट्यूबाचेर भेट घेता तितलें ताजें आयकूंक बरें दिसता. ताका लागून तियात्र अकादमीन ताका विचून काडला आयज दोग कलाकाराचे आखंड कलाकाराची भेट घेवपाक. आनी सोजमोता ही भेट बरे भाशेन ते घेतले आनीक बाय कार्मीन आनी बाय अनिल पेडणेकर आपले मनांतले जबाब सगळ्या मुखार आयकूंक दितले म्हणून देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. आतां हांव मागता तियात्र अकॅडमीचे अध्यक्ष मिनीन बाब फर्नांडीस, उपाध्यक्ष सुकूर बाब फर्नांडीस तशेंच मेंबर सेक्रेटरी सुरेश बाब दिवकर आनी आयचे दोनूय कलाकार आमचे अनिल बाब पेडणेकर आनी कार्मीन बाय बार्बोजा तशेंच मुलाखत घेवपी बाय कॅन्डिडा हांकां घेवन माचयेर येवं. उतरांनी येवकार जालो. आतां आमचे परंपरे प्रमाणे आमच्या मानेस्तांक फुलां भेटोवन येवकार दिवया. मागता प्रेसिडेंटा लागीं अनिल बाब पेडणेकर हांकां फुलां भेटोवन. तशेंच बाय कार्मीन बार्बोजा हांकांय फुलां भेटोवची. मागता उपाध्यक्ष सुकूर बाब फर्नांडीस हांकां बाय कॅन्डिडाक फुलां भेटोवं. देव बरें करूं तुमकां. आतां तांच्या तियात्र माचयेच्या वावराचेर पुस्तिका छापल्या ताची उक्तावणी करूंक मागता. बरें करूं. आतां फुडलीं सुत्रां कॅन्डिडा बायच्या हातान घालता. फुडले कलाकार आयज आमचे बरोबर आसा. आमचे आनीक एक कामचो ओकोंड खांबो म्हणल्यार जाता कोंकणी पालकाचो बाय कार्मीन बार्बोजा. ताळयो मारून ताका येवकार दिवचो. कार्मीन बाय जावन आसा एक असले झगझगते नखेत्र आमच्या कोंकणी पालका वेले.
जाणें जायतीं वर्सां ते आतां मेरेन कोंकणी पालकार कोंकणी माचये खातीर भरपूर योगदान ताणें दिल्लें आसा. आनी इतलेंच न्हय, खंयच्याय रोलान ते फीट, जावं तो नेगेटीव, जावं डिसंट, जावं हिरोईन, जावं आनी कितें, कसलोय रोल ताका दी, ते दुबाव ना, ते बेस बरें करतलो म्हूण जोर एक डायरेक्टर मानून घेता. आनी इतलेंच न्हय, एक ताचे कांतार म्हाका दिसता ते कुंभार सी आल्वारेसांतले, हे कांतार म्हाका दिसता जायत्या जाणांच्या ओंठाचेर आहा आनी ताचें एक्टींग सदांच मोतीन आसतालो, काल्यार रेजिस्टर जालेलें आसा. एक आत्रान कार्मीन बाय आसली, सो ह्या कांतराक म्हाका दिसता जायते ताका हें दिलेलें आसा, जावं यू नो कमेंट्स येता ताका. सो कार्मीन बाय पयलीं सुद्दां तुका आज येवकार दिता कलाकाराची भेट हांगासर. आनी इतल्या वर्साचे तुजे एक्सपिरियन्स हाचेर तूं कितें सांगशी? देव बरें करूं तुका पयले स्वातीन. तशेंच देव बरें करूं तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा हाचे सगळे वांगड्यांक, तशेंच म्हाज्या चोडा मोगाच्या ऑडियन्साक. कित्याक ऑडियन्स नासतना आमी कितलेंय बरें एक्टींग करूं केन्नाच आमी फुडें वचूंक पावना. सो तुमकां देव बरें करूं. आयज पासून म्हाका मांडून घेतलेलें आहा. आतां मागीर तुजें क्वेश्चन कितें म्हणटलें तें? तुजे एक्सपिरियन्स म्हटल्यार बरे एक्सपिरियन्स आहा, वायटूय एक्सपिरियन्स आहा. आतां बरें माचयेर पयलें बरें सांगता. तियात्र माचयेर जेन्ना आमी एक्टींग करता तेन्ना जायते सॅक्रिफायस करूंक पडटा. जायते आमचे कितें गूण आमच्या आंगान आसा ते लोकांक दिवपाक पडटा. लोकांक आमचें एक्टींग दाखोवन जेन्ना लोकांचें एप्रिसिएशन मेळटा तें एक बरें एक्सपिरियन्स सारकें म्हटल्यार जाता. कित्याक लोकांक बांदून घेतलें जाल्यारूच आमची कला फुडें वता, नाजाल्यार आमी कित्याकूच उपकारना. सो तें बरें एक्सपिरियन्स. आतां वायट एक्सपिरियन्स म्हटल्यार जेन्ना तूं तियात्रान तुजें त्याग करता, बरें दाखयता, पूण एप्रिसिएशन आसना. हांव म्हणना सगळीच फावटी बरें जायना, थोडे फावट बरेंय जाता, थोडे फावट वायटूय जाता, पूण थोडे फावट कांयच न्हू करप, स्पेशली तियात्र. एक डायरेक्टर बरो तोकस घेवन बरयता, बरे इनपुट्स घालता, मातशें अशें तशें कितें आसा जाल्यार कांय ना कांय जाता, तेन्ना मातशें डिस्करेजमेंट जाता. आतां कार्मेन बाय, तियात्रांनी तुजी सुरवात कशी जाली हें आमच्या ऑडियन्साक गमोंक जाय. सुरवात म्हटल्यार म्हज्या डॅडीच्या तियात्रान. म्हजो डॅडी विलेज लेवल गांवांत जी फेस्त जाता तेन्ना फेस्ताक तियात्र करतालो. तेन्ना ताणें म्हाका पयलींच फावट आपणाच्या बरोबर तियात्रान घातलें, ताजोच तियात्र. सो वे बॅक इन 1987 वर्सा ताजो 37th प्रोडक्शन वोत आनी सावळी. त्या तियात्रान म्हजो पयलो प्रवेश जालो. तेन्ना मागीर उपरांत गांवचो कॅन्डिडो आराऊश आनी मार्क आराऊश म्हणून बारीक प्ले करताली. ताणें म्हाका पयलें तियात्रान पयलें. एक्चुली हांवें तियात्रान फकत ओपनिंग करूंकच म्हटलेलो, पूण तेन्ना कंपल्सरी आसली बारीक प्लेयर एक चेडो आसूंकच जाय आसली, फिमेल आर्टिस्ट. सो ते एप्रोच जाले डॅडीक आनी ताणें म्हाका घातलें. आनी उपरांत बारीक प्लेयान इल्लोसो स्टार्टींग म्हणटच ताणें म्हाका इल्लोसो रोल बरयलोलो. एंडिंगाकूच एकूच एंट्री आसली, पूण त्या एंडिंगाचे एंट्रीक पासून म्हाका बारीक प्ले तेन्ना कॉम्पिटिशन ते प्रायजीस आसताले. सो एक 5-6 जाग्याचेर म्हाका प्रायज मेळलो. सो हेन्स को तेणी म्हाका प्लेयाक सदांच बरो रोल दिलो आनी सगळ्यांक म्हाका प्रायजीस मेळताले. सो अशें जालें. पास्कॉल रॉड्रिगीस तो एके कडेन जज आसलो तेच्या गांवांत माजोर्डा. तेणें म्हाजी एक्टींग पयली आनी थिंगासरूय म्हाका बेस्ट एक्ट्रेस प्रायज मेळलोलो. तो डॅडीक एप्रोच जालो आनी प्रोफेशनल हातूंत ताच्या रोजा तियात्रान म्हाका तेन्ना सावन म्हजी सुरवात जाली. पूण त्या आदीं तोमासीन कार्दोस कॉम्पिटिशनाक तियात्र करतालो आनी मागीर रावडाक थोडे करतालो शोज तो. सो रिप्लेसमेंट कसो मारिया कार्दोस कितें हें जावन ते मोदेंच ड्रॉप आवट जालेलें, ताचो रिप्लेसमेंट आमी केलो कॉम्पिटिशन्स. ओके बरें. हातूंतल्यान तुजी सुरवात केली, पूण खेळ तियात्रांनी कसो पावलें? खेळ तियात्र म्हणजे नॉन स्टॉप तियात्र म्हणून ते पळय जमणी वेले तियात्र हांवें खेळ तियात्र हांवें एकूच केला, एंटनी दे आंबाजी. सद्याक आतां तूं आसा तातूंत. म्हाका गमोंक जाय एक खेळ तियात्र आनी तियात्रान जरी तर कंपेर करीत जाल्यार तुका कितें आवडटा?
And what is the एज एन difference? एक्ट्रेस हांव डिफरन्स कित्यान करना जावं ते कॉम्पिटिशनाचे तियात्र जावं प्रोफेशनल जावं खेळ तियात्र म्हजे दान सगळे हितून तियात्रांनी एकूच डिफरन्स केन्नाच अशें ना ओके सिन्स एक तूं वस्तुरी जाल्ल्यान कॉस्ट्यूम डिझायनींग वो कॉस्ट्यूम घालता ते कितले इम्पॉर्टंट तुका व्हेरी इम्पॉर्टंट 40% पुढे तुज्या कॉस्ट्युमाचेर आसता यू हॅव टू ड्रेस अकॉर्डिंग टू युअर रोल ते मेन हांव जाल्यार म्हाज्या कॉस्ट्युम्साक इम्पॉर्टन्स दिता ओके कित्याक तूं तर एक बरो फॉर एग्जाम्पल तूं सॅड रोल कोत्ताय गरीब आसताय आनी तूं थिंगासर पॉश न्हेसलें जाल्यार तुका थंय सिंपती येवपाची ना सो पयले प्रिफरन्स एट द सेम टायम तूं तुज्या रोलाक दीस पूण तुज्या कॉस्ट्युम्साक 40% पुडी म्हाका दिसता इम्पॉर्टन्स दिवपाक गरजेचें अशें ओके जायते रोल तुवें केल्यार नेगेटीव डिसंट कॉमेडी केल्यार कॉमेडी केलें स्टार्टिंगूच एक्चुअली हांव कॉमेडीन स्टार्ट जालें थॉमासीन बाब थॉमासीन कार्दोजाच्या तियात्रान रिप्लेसमेंट मारिया कार्दोजाचो पूण सालसेट लँग्वेज न्हू आमची हे लँग्वेज पूण तुका कसले रोल करूंक चड आवडटा आजून पासून एज एन आर्टिस्ट हांव कसलोय रोल म्हाका लायक कसलोय हितून कसलोय पूण लायक समथींग युनीक जावं मोन्याचो पिशाचो कॉमेडीच्या बारान कॉमेडियनाच्या बारान एक एंट्री आसा जाल्यार ती बरी दिसता म्हाका सारकी जायते फावटी हांवें तुजें एक्टींग पळयला आसतना कार्मिन बाई एक हांवें नोट केला आनी म्हाका दिसता ऑडियन्सान कोणें करूंक ना पूण हांवें केला नेगेटीव रोल करता आसतना तूं सारकें यू नो तुजें ओंठ बाव हें हालपा लागता हय सारकी तीड उरपाक काडटा तुका कशें येयलें जावं सगळें एक नेचर कशें येता तूं कोणा ऑब्जर्व करता इज इट इन बिल्ट कितें सांगचें म्हटल्यार कॅन्डिडेट बाय हांव न्हू सदांच बिसायड्स माय एक्टींग हांव फेशियल एक्सप्रेशनाक इम्पॉर्टन्स दिता सारकें दुसरो आर्टिस्ट पळय उलयता न्हू हांव केन्नाच बेश्टे रावना उबें बेश्टे रावना इग्नोर कशें करना तो पळय दुसरो ऑपोजीट आर्टिस्ट पळय डायलॉग्स म्हणटा तेजेर हांव सदां म्हाजें रिएक्शन दिता फेशियल एक्सप्रेशन सो जायत घडी त्या टायमार ते सिच्युएशन आसलें ताका लागून घडी हांवें वॉट तशें केलेलें सो फेशियल एक्सप्रेशन प्लेज एन इम्पॉर्टंट रोल अशें तुज्या ऑफकोर्स प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल ओके ओके कॉलेजमा टायमार पॅशन म्हण एक म्हाका दिसता तुमी एक प्ले करताली एक गांवांत सो तुका एक म्हज्यान म्हणपा येता एक भाग मेळ्ळें की एक सायबीण मायचो रोल करपाक जाल्यार तुवें कितें तुज्या मतीन त्या वेळार कितें येयलें आनी कशें तुका दिसलें जेन्ना तूं रोल करतालें तेन्ना सायबीण माय चड बरें दिसलें तियात्रान पासून म्हाका हांव म्हणून हॅपिनस अशें न्हू मेळना अशें न्हू तियात्रानूय त्या टायमार तूं 3 वरां तूं तियात्रान एक्टींग करता तुजें सगळें तूं सेंटिमेंट्स कितेंय बाबा प्रॉब्लम आहा की टेंशन आहा त्या वखदार तूं सारकें टेंशन फ्री आसता दॅट इज द बेस्ट टायम आय ऑलवेज से पूण पेशंटल्यान जेन्ना म्हाका ऑफर येयलो सायबीण मायचो तेन्ना म्हाका चड उर्बा कशी दिसली आनी चड करून उर्बा दिसली कित्याक म्हज्या घरकाराक एल्बा वेल्वेसाकूय सांसेचो रोल पडलो आनी म्हजो चेडो तेन्ना तो 14 इयर्सांतलो तेका बेबी जिजस इन्फंट जिजसाचो रोल पडलो सो लायक फॅमिली कशी दिसली म्हाका फॅमिली रोल करप आनी सारकें केन्नाच म्हाजें तें मतींतलें वचपाक ना आनी तें सदांच म्हाजें मनान न्हिदतलें कशें कार्मीन म्हण आमी तसली ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका दिसता लायफ टायम केन्नाच मेळपाक ना ओके कार्मीन बाय म्हण आमी जाणा कार्मीन म्हण तुका वळखता पूण एल्वीस कार्मीन कशी जाली तें कोण वळखता पूण थोडीं जाणां तियात्रिस्ट जाणा आसतलीं एल्वीस कार्मीन कशी जाली म्हाका दिसना लोकूय उरलो असो म्हण लोक आसतना तरी पूण त्या फिल्डान आसो म्हणजे लोकांक ऑटोमॅटिकली गमता हिंगा तेंचे थिंगासरूच कितें म्हण जालेलें आसतलें म्हणून फुडें कार्मीन बाय अवॉर्ड्स कितले मॅटर करता एका एक्ट्रेसाक जेन्ना तूं एक्टींग करता पळय तेन्ना ओके वेन यू आर न्यू एवॉर्ड्स म्हाका दिसता तुका तुज्या रोल केला तेका सॅटिस्फॅक्शन एवॉर्ड्स ओके बट फूल फ्लॅश दिसना म्हाका तूं जेन्ना बरें एक्टींग कर तुजें टॅलंट लोकांक दाखय तो आनी लोक तुका एप्रिसिएशन दिता लोक तुका मानून घेता तो व्हडांतलो व्हड एवॉर्ड आनी तो लायफ टायम एवॉर्ड म्हणपाचो भशेन जाता फुडें कार्मीन बाय हांव तुका विचारूंक सोदता एक वस्तुरी म्हणटच यू नो जायते प्रॉब्लेम जाता जायते जावं तियात्रांनी वचपाक तुका केन्ना अशे प्रॉब्लेम जालेले वो तुजो बॅकबोन फूल सपोर्ट कोण आसलो म्हजो फूल सपोर्ट म्हटल्यार म्हाका फॅमिली वतान सदांच सपोर्ट मेळ्ळो आसा म्हजो डॅडी भयण ब्रदर इन लॉ मामी सगळीं पूण व्हडान व्हड
सपोर्ट म्हणल्यार म्हज्या डॉक्टराचो कित्याक तो ना जाल्यार हांव तियात्राक पावना फुली डिपेंडेंट ऑन हिम बिकॉज आय डोंट ड्रायव्ह ओके तो व्हरोंक जा थिंगासर हांव वयता ओके कारण जेन्ना एक्टींग करता सपोज एक रोमॅन्टीक सीन आसता जायत्यो सिनी आसता एंड आय एम ट्रोईंग दीस लायक यू नो हांव सगळे माझा प्रश्न विचारूंक सोदता एके फावटी तुका जे रियल दाखोवपाक जाय लोकांक ते तुज्या यू नो तुका जावं एक हात दिवन वो एक गार्डन सीन आहा नाचोन वा तशें एक्टींग करचें पडटा बट जायते अशे रुमर्स स्प्रेड जाता की ते हे नाचता तो हे नाचता बट हाऊ मच डू यू ट्रस्ट इन एक्टींग लायक तूं कितले बिलीव करता एक चेडूं आसन तुका आतां पोर्ट्रे करूंक जाय एक लव सीन जावं रोमॅन्टीक सीन जाल्यार तुज्या हिसपान ती कशी आसपाक जाय ऑफकोर्स नॅचरल तूं करतलो जाल्यार तूं थिंगासर डिफरन्स करूंक उपकारना तूं लव सीन जाल्यार तूं लव सीन कर प्रोवायडेड द अदर आर्टिस्ट ही एक्सेप्ट्स इट ओके सो तुका तुज्या हिसपान नॅचरली केल्यार आनीक बरो रोंग येता ओके रायट आतां जायती न्यू कमर्स आसता जायती न्यू कमर्स येता जायती जाण रोल्स करूंक सोदता पूण एक फावटी यू नो थिंग फाटीं उरता चेडूं जाल्ल्यान न्हू कित्याक लागून मे बी सम अदर रिजन सो असल्यांक तूं कितें संदेश दिवंक सोदता म्हाका दिसना तियात्रानूच नाचल्यार तूं वायट करूंक पावता म्हणून तूं वायट करतलो जाल्यार खंयच्याय प्रोफेशनान करूंक जाता तियात्रानूच येवन वायट करूंक अशें ना बट ओन्ली थिंग तियात्रिस्तां कितें करता ती लोकांचे नदरेक वयता आनी ती मातशें चड हें कशें जाता सो तियात्रान येयनासतना रावप न्हू इट्स अ गॉड्स गिफ्ट टॅलंट सो यू हॅव टू मेक यूज ऑफ इट तुका ध्यान दिलेलें तेणें सगळ्यांकूच मेळना सारकें सो तूं फुडें वच लोक बरेंय केल्यार उलयता वायटूय केल्यार उलयता लोकांचें उलोवपाचें काम तूं तुजें बरें करपाचें काम तुजें फुडें वच देवाक आर्गां दी देवाक तुज्या मुखार दवर देवाच्या आदारान चायल्डहूड जावं तुजें भुरगेपणानूय अशेंच आसलें जावं तुका तियात्रीस्ट जावंकूच जाय आहलें ना पयस बाय फ्लूक ना कॅन्डिडेट बाय हांवें केन्नाच चिंतूंक ना हांव तियात्रीस्ट जातलें अशें मागीर हांव स्पोर्ट्सान एक्चुअली वेन आय वॉज इन स्कूल स्पोर्ट्स एथलेटिक्स मागीर बास्केटबॉल प्लेयर खूब बरें दिसता दोगूय कलाकार आमचे स्पोर्ट्सांतले पूण तियात्रान अशें वचपाक केन्नाच चिंतूंक ना बेरेफेन हांव नको डॅडीच्या मनान घोडी जालें आसतलें आपणाचें चेडूं एकलें चेडोना एकलें पूण चेडूं तियात्रान वचोंक जाय फोर्सफुली घातला म्हणटा ते भशेन ताणें म्हाका ओपनिंगाक घातलें मागीर म्हाका मोग लागलो पूण केन्नाच इस्कॉलान आसतना पासून हांवें चिंतूंक ना तियात्रीस्ट जातलें अशें म्हणून ओके आदल्या जायते तियात्रिस्टां बरोबर तुवें एक्टींग केलां जावं एम गोयरा बरें आसतना तियात्रान ताच्या जाल्यार ते एक्सपिरियन्स आनी आतांचे एक्सपिरियन्स जरी तर आतां तूं कंपेर करशी जाल्यार तुका कशें दिसतालो कितें येता तुज्या मतीन आदले एक्सपिरियन्स म्हटल्यार एज फार एज वी वर कन्सर्न आमी रेस्पेद दितालीं आमच्या वडिलांक ते सिनियर मोस्ट म्हणून आमी रेस्पेद दितालीं ते कडेन उलयता आसतना रीत मानसुकेन उलयतालीं पूण आतां हांव म्हणना सगळेच तियात्रिस्ट अशें म्हणून पूण थोडीं तियात्रिस्टां थोडीं न्यू आर्टिस्टां अशीं आसा तांकां दुसऱ्यांनी सांगलेलें कितें नाका आमच्या तेंपार आमी एक फंक्शन पासून आसत जाल्यार न्हू फंक्शन कुशीन धरून तियात्राक इम्पॉर्टन्स दिवपाक पूण आतां देडी पासून रावतलो कोणाचे सोयऱ्याचें काजार पासून एटेंड करता जाल्यार पयलींच डायरेक्टराक सांगता आपूण अमक्या दिसा पावची ना त्या दिसा सबस्टिट्यूट कर डायरेक्टर डेडिकेशन मातशें आल्ला मातशें आल्ला आनीक एक हांव म्हाका जे पळय हांवें नोट केला सगळींच न्हू थोडी दिता रेस्पेद टायम पंक्च्युअलिटी आनी पंक्च्युअलिटी रिहर्सलांक तुजी मेन सारकी तुका तर खबर आसा जाल्यार ही पंक्च्युअलिटी मेंटेन करपाक तूं आयज ऑडियन्साक कितें सांगूंक सोदता बिकॉज जायती आर्टिस्टां आयज काल टायमाक फेल हें ओपनली हांव सांगपाक शकता सो तुजो एडवायस हातून कितें एडवायस म्हटल्यार कॅन्डिडेट बाय पळय हांव बिसायड्स माय एक्टींग म्हजें आनीक लायक हांव आय एम अ फॅशन डिझायनर हांव म्हाजें शिवपाचें काम करता प्लस आय गीव क्लासीस घरा कडचें म्हाजें सगळें पळोवंक पडटा आय हॅव गॉट नो हेल्पींग हँड सगळें हांवेंच करूंक पडटा सो हांव कितें करता जेन्ना रिहर्सल तूं 6 म्हणली टू 6 o'clock मे बी 5 to 10 minutes केन्नाय लेट जालो जावंक शकता आनी आमी इतले नॉर्थाक सान सावथाक ट्रॅवल सो वॉट वी एक्सपेक्ट तुमी सगळ्यांनी टायमार येवंक जाय सो तुवें तो टायमाक इम्पॉर्टन्स दिली सगळीं कामां तुजी टायम टू टायम जाता सो सगळ्यांनी पावना जाल्यार मातशें पयलींच सांगूंक जाय न्हू लायक त्या टायमार पावचें ना मातशें लेट दवरया ते भशेन जाल्यार एडजस्टमेंट एकामेकाचो करूंक बॅलन्स करूंक पडटा सिन्स एक रायटर मातशें कोणें टायमाक इम्पॉर्टन्स पंक्च्युअलिटी सांबाळली जाल्यार सगळ्यांक बरें कशें ओके रायटर डिरेक्टर म्हणटच तुमी तियात्र दाखयतात जाल्यार आतां कितें येवजिलां
कित्याक जायतीं जाणां इच्छाता एल्वीस कार्मेल केन्ना बघती येतली सो तियात्र काडपाचो मतीन आसा. एल्वीस म्हाका दिसता चड बरो सांगतलो. आसा मतीन आसा बट मातशें टायम लागतलो. बरें कास्ट घेवपाक जाय. तियात्र काडपाक काय ना, कास्ट बरें मेळोंक जाय. क्वॉलिटी डावट ना. एल्वीस बरयता बरो, लोकांचे वाखाणणी तेच्या सगळे सदांच आसा बरोवपा बद्दल, स्क्रिप्ट वायज सगळ्या बद्दल. मातशें कास्टाचोच प्रॉब्लेम जाता कित्याक कास्ट न्यू कितलेंय बरें करून थोडे आमचे ऑडियन्साक सर्टन केसीस जाय. सो बरें कास्ट मेळ्ळें जाल्यार वील गो फॉरवर्ड. लास्ट मेसेज तुज्या ऑडियन्साक कितें दिवंक सोदता तूं? ऑडियन्साक मेसेज म्हटल्यार पयली सुवातेर हांव ऑडियन्साक देव बरें करूं म्हणटा. आयज पासून तुमचो मोग तुमी आमकां दिलात आनी तुमच्याच मोगाक लागून आयज पासून आमी स्टेजीर बरे भशेन आमचो वावर फुडें व्हरत आसा. हेच भाशेन तुमी आमचो वावर फुडाराकूय वाखाणचो. आमकां तुमचो मोग दिवचो. कितें बरें जाल्यार आमच्या तोंडार सांगचें, वायटूय जाल्यार आमकां सांगचें. कित्याक काय म्हटल्यार वायट कितें ऑडियन्साक दिसता तें आमकां आमचें करेक्शन करपाक आमकां संदी मेळटा. आनी ह्या फुडें तियात्र आमचे जिवे दवरपाक तुमचो आमकां मोग जाय, तुमचो आदार जाय. फुडाराकूय तुमी तियात्र आयज पळयतात तशीच पळोवची. देव बरें करूं. एडवायस तुवें दिलीच कार्मेल बाय, पूण एक प्रश्न म्हजो विसरलें हांव तो विचारपाक. स्टिचींग जावं क्लासीस जावं एक्टींग क्लासीस तूं घेता, ओके, सो कितें रिस्पॉन्स आसा तुका जावं भुरग्यांचो न्यू कमर्साचो? रिस्पॉन्स बरो आसा. डेडिकेशनान कोत्ता आपणाची ते मी. पॉझिटिव्हिटी म्हाका सदांच जावं तियात्र सर्कलान जावं खंयसरूय पॉझिटिव्हिटी चड इम्पॉर्टन्स दिता. सो कोणेंय आपणा कडेन कितें जायना अशें केन्नाच म्हणूंक उपकारना. आपूण कोत्तलो, जायना बसून जाल्यार कोत्तलो, जातलें म्हाका कडेन. पॉझिटिव्हिटी इज अ मस्ट. सो वेन यू आर पॉझिटिव्ह तुजी सगळीं कामां ऑटोमॅटिकली सारकी जाता. आनी हेराल्ड टीव्ही एंकरूय तूं. सो हाचे एक्सपिरियन्स कितें? बिकॉज यू आर आय थिंक युअर फर्स्ट टायम हेराल्ड एंकर एज एन एंकर कोंकणी रिडर. सो कितें एक्सपिरियन्स आसले? एक्सपिरियन्स म्हटल्यार ताचे क्विज आसलो. क्विजा काय बिकॉज लायक पॅन्डमिकान शोज नासले, कटिंग क्लासीस सगळे बंद आसले. देर वॉज नथिंग टू डू एट होम. बेश्टो टायम पास कोताय, बेश्टो इंटरव्यू दिलोलो, व्हिडिओ करून धाडलेलो, सिलेक्ट जालें चलया म्हणलें. आय एन्जॉय माय जॉब. कार्मेल बाय, वेळ आयलो रॅपीड फायर घेवपाचो. मोस्ट डिफिकल्ट रावंड. सो तयार आसा? एल्विसान सारकें प्रिपेअर केला तुका खबर आहा म्हाका रॅपीड फायर एल्विसाक सांगलेलें तुमी कशें? रॅपीड फायर ना, सस्पेन्स क्वेश्चन तुका. ओके. कार्मेल बाय, तुका सामकी चोड आनी विचित्र भिरांत कोणाची दिसता? चोड आनी विचित्र भिरांत म्हज्या घरकाराचीच. ओके, तुजे सामके आवडीचे आउटफीट म्हणजे कपडे न्हेसपाचे खंयचे? कॅज्युअल पॅन्ट एंड ब्लाउज वॉटेवर. ओके, तूं तियात्रीस नासलें जाल्यार तूं कितें करपाचें? फॅशन डिझायनर फूल फ्लॅश. तुज्या गोंयकारान तुज्या पासून अशें विचित्र कितें केलां? म्हज्या पासून हय. आयज पासून म्हाका सुकान दवरला. ओके, तुजो तियात्र करियरान एक असलो उगडास जो केन्नाच वचोंक शकना? कॅरियरान वचोंक शकना म्हाजो उगडास. कितें आसा? ना. ना, फामिलूच ती एका तियात्रान आली पळय तीच. अशी कितें घडणी तियात्रांतली जी घडलेली आनी जी तूं आयज आमकां सांगूंक सोदता? तियात्रांतली घडणी घडण्यो जायत्यो घडटा बट ओके. कालांगूट जॉन डिसिल्वाचो शो तेन्ना तो नॉन स्टॉप. आनी जॉन डिसिल्वाक चडशे तियात्र एकलें हांव आसतालें. चेडूं एकलें आसतालें. नॉन स्टॉप तियात्र तेन्ना. आनी त्या तियात्रान ओके दोगां आसलीं त्या तियात्रान. दोन हांव आनी आपलोन दिसता म्हाका, तितलो उगडास ना म्हाका. एक डॅन्स आसलो आनी ते डॅन्स गार्डन सीन हांव आनी हिरो दोगांय म्हणून नासता. हांव तुश हिरो म्हाजो. ऑडियन्सान जाण फेस्ताचो तियात्र कमेंट्स येता, लाफ्टर येता. आमकां डॅन्स तर बेश्टो कांत बेश्टो आनी लाफ्टर कितें घेता.
पळय जाल्यार त्या हितून 3 ड्रेसीस घालूंक पडटले म्हाका. एक भितरल्यान शॉर्ट, मागीर रोखडेंच हांव प्रपोजल घरान येतालें मातशें लॉंग आनी मागीर आनी एक आहलो तो सारको लॉंग. सो भितरल्यान हांवें तो व्हडलो आहा तो फोल्ड केलोलो वेलक्रोरान. तो दिसता फास्ट न्हेसो नॉन स्टॉप येत न्हू ते. एक सायड दिसता इन्नेच्यान देंवन देंवन हे सायडीच्यान दिश्टी पडटाली. सो लोकांक कितें दिसलें ते इट्स अ पेटीकोट कसो म्हणून लोक असतात तो एक. बट माय सेकंड सिनींग पळय तेन्ना येयलें तेन्ना मागीर लोकांक तो ड्रेस पयलो पाडटो लागतालो तो. तेन्ना मागीर लोकांक गमलें ते ड्रेसेस भितर घालतले. इन्सिडंट जायते जाता पूण इन्सिडंट. आता म्हाका 3 वस्तू सांग ज्यो कार्मिनाच्यो ऑडियन्साक कांयच खबर ना. 3 वस्तू म्हाका दिसना कितें ऑडियन्साक खबर ना अशी म्हणून. सगळी खबर आहा. होय. ओके, नाव इट्स टाइम फॉर ऑडियन्स टू आस्क सम क्वेश्चन. आता तुम्ही कितें विचारपाक सोदता ते विचारा, ते हांगासरूच आसा. म्हाका दिसता चुकून बाब तुवें कमेंट्स करचे पडटले. कार्मिनबाई इतले तियात्र नाचला प्रोफेशनल स्टेजीचेर. तुजो सगळ्याहून बऱ्यांतलो बरो डायरेक्टर खंयचो? सगळे बाबाचे सगळेच डायरेक्टर बरे ना, सगळेच बरे आसूंक जायना. ना. जितले डायरेक्टर हांगा नाचला तितले बरे. आनी बऱ्यांतलो बरो एक्टर? बऱ्यांतलो बरो एक्टर कोंकणी पालकाचो. कोंकणी पालकाचो रोस्पन्स लायक जाता. दुसरो म्हटल्यार एल्विस लायक जाता म्हणा ना जाल्यार एल्विसाक राग येतलो. एल्विसय लायक जाता ना, तशें म्हणूंक जायना ते. कॅरेक्टर एक्टर विलियन पण अनिल बाबा भाशेन एल्विस ना. हांगासर आसा म्हणून ओके, आनी कोण विचारूंक सोदता? जायते डायरेक्टर आसात उंचल्या पावंड्यार ताणें नामना जोडलेले आसात. जाल्यार म्हाका सांगशी तूं खंयच्या डायरेक्टराक नाचलो ना तें? एक म्हणल्यार मिनीन बाब तुका नाचोंक ना. ताकाच लागून प्रश्न विचारलो. कळलेलें म्हाका. सुकराक नाचला, अनिलाक नाचला. अलगा बाय कितें विचारूंक सोदता? अनिल बाब. म्हाका विचार, म्हाका घरा कडेन विचारूंक जायना तुका. चान्स ना. अनिल बाब. कला अकादमीच्या तियात्र स्पर्धेत नाचला. होय, जायते नाचला अनिल बाब, कशाय नाचला. आनी कोणा विचारूंक जाय? पिया फाटल्यान एल्विस बाब. हांवें बरयलेल्या तियात्रांत सगळ्यांत तुवें एक्टींग केलां. हांवें बरयलेल्या तियात्रांत सगळे तियात्रांत तुवें एक्टींग केलां. त्या तियात्रा मध्ये खंयच्या तियात्रांत तुजो आवडीचो रोल? आवडीचो रोल निमणो पड्डो. कित्याक? कॅरेक्टर रोल आहलो, बरो करूंक मेवतालो. कार्मेन बाब, हांव विचारता तुमची दोगांयची जोडी पयलीं खंयच्या तियात्रान नाचल्या? रोजा तियात्रान. ओके. आनी कोण आसा? आनी कितें विचारपाक जाय कोणा? कारण बाय इतल्यानूच आमची आयची मुलाखत हांगासरूच सोंपोवया. तुका चड आनी चड देव बरें करूं. तुजो मोलादीक वेळ काडून आयज तूं हांगासर आयलें आनी ही मुलाखत बरे भशेन तुवें आमकां दिली म्हूण काळजंतान देव बरें करूं. तशें तुमकां सगल्यांक हांगासर हाजीर आसलेल्या काळजंतान देव बरें करूं म्हणटा आनी देव बरें करूं म्हणटा आमचो बाब सुकूर आनी मिनीन बाब म्हाका एक संदी दिली हांगासर येवन ही मुलाखती घेवंक म्हूण काळजंतान तुमकां देव बरें करूं आनी तुज्या वावरा खऱ्यांनीच हांव आयज म्हजी मान बाबयता. थँक्यू. तियात्र अकॅडमीचे अध्यक्ष मिनीन बाब फर्नांडीस तशेंच उपाध्यक्ष सुकूर बाब फर्नांडीस हांचे लागीं ताणें मातशें येवं. आयच्या दिसाचो खास उगडास कसो तियात्र अकॅडमीचे तर्फे कार्मीन बायेक मेमेंटो आनी मार्क भेटोवंक मागता.
तशेंच आमचे मेंबर सेक्रेटरी सुरेश पापदिवकर माचेर येवचे. देव बरें करूं सर. अनिल बाब पेडणेकर माचेर येवंक मागता. अनिल बाबाक मेमेंटो आनी माग भेटूंक जाय. तशेंच आयच्या दिसाचो खास उगडास कसो कॅन्डिडा बायल ताणें दोगांयची मुलाखत घेतला तांकां माग भेटूंक मागता. अध्यक्षा लागीं माग भेटूंक. देव बरें करूं तुमकां. सगल्यो बऱ्यो वस्तू सोंपताच आनी तशीच आमची कार्यावळ कलाकाराक भेट सोंपोवंक आयल्या. आमचे तियात्र अकॅडमीचे उपाध्यक्ष सुकूरबाब फर्नांडीस हांचे लागीं सगल्यांचे उपकार आठोवंक विनंती करता. कलाकारांक भेट ही दर म्हयन्याची कार्यावळ तियात्र अकादेमी ऑफ गोवा घडोवन हाडटा. ह्या निमतान हे निमाणें उपकाराचे उलोवप हांव करतां. तर आमचे तियात्र अकादेमी ऑफ गोवा मेनेबाब आमचो अध्यक्ष सुरेश दिवकर, आमचो मेंबर सेक्रेटरी आनी सगल्यांचे वातीन पयल्या सतीर हांव देव बरें करूं म्हणटा. आजचे दोनूय तियात्र कलाकार बाब अनिल आनी बाय कार्मीन हांकां आमचे मागणें तुमी स्विकारलें आनी हांगासर येवन तुमी हे कार्यावळीक हाजीर जाले देखून सगळ्यांनी तांकां मोठ्यान ताळयो मारच्यो. तशेंच देव बरें करूं म्हणटा. आयची मुलाखत घेवपी बाय कॅन्डिडा हाका तुवेंनूय आमचे मागणें स्विकारलें आनी तूं हांगासर आयलें. बऱ्यांतली बरी ही मुलाखत जाली, त्याच खातीर तुका दिनो आसता. तशेंच देव बरें करूं म्हणटा. आयची इलेक्ट्रॉनीक मिडिया जी हांगासर आसा, प्रिंट मिडिया आसा जाल्यार म्हाका खबर ना, ताकाय देव बरें करूं. तशेंच तुमी हांगासर सगळे आयले ह्या थोड्याशा वेळाक तुमी आमकां आमचो पालो दिलो, त्याच खातीर तुमकांय आमी काळजाची खोला आयकतान देव बरें करूं म्हणटा. आमचे सगळे स्टाफ तियात्र अकादेमी ऑफ गोवा आनी जायतो भार घेतला ही कार्यावळ हांगा घडोवन हाडपाक, ताकाय आमचे दिनवास. आनी इतल्यान ही कार्यावळ आमी हांगासर सोंपयता. देव बरें करूं आनी देव बरें.